बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? राव तो कालचो ब्लॉग हांवें कंटिन्यू केला. म्हणजे काल क्रिसमस जेले बिले आनी व्हिडिओ एंड केल्ले हांवें. तो सांजचो व्हिडिओ खंय वयता आमी भायर वयता. तो आज आमी वयता तालिगांव. थंय एक व्हडलो क्रीब आहा खंय पळोवपाक वयता. आनी वयतले आमी पार्रा. थंय बरें क्रिसमस ट्री क्रीब बीन बरें 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 केला खंय. पळोवया. तो बच्चुके सामके शे च्या पिवंक बसता आमी. दाखयता तुमकां. दोणो बिडो काडून दवरला च्याचो. च्याचो न्ही टोस्ट डबो बी काडून दवरला. दाखयता तुमकां. मम्मी थंय भितर घालता. तर हांगा च्या पिवंक बसला आमी. स जाली. हांगा कितें आसलें सगळें भायर आसलें भितर घातलें मम्मी. पळय हांगा भरला फ्रिजीन डब्यान भरला. खारी आसा हांगा. टोस्ट आसा थंयसर आनी कलकल आसा. नेवरी आसा. रोज कुकीज आसा. स्वीट आसा. केक आसा. चिकन लॉलीपॉप आसा. तुवें आयज चिकन लॉलीपॉप खाला की बिर्याणी खाला रे? तो सगळें आसा. खावपाक टायम ना. सगळें पोट सगळें पॅक जाला खावन खावन. हाय म्हण सगळें सगळीं जाणां. हाय हाय म्हण रे. ओके तो बसला आमी च्या पिवपाक. खावं पळय च्या वांगडा आनी गोड खावंक बोला. आतां हांवें बेश्टें खालें. आतां म्हाका च्या चेपे लागतले मागीर. थंयसर च्या पिता आमी. की आमी लेट कितें वयता खबर आहा? रातचेच ते पळोवंक बरें दिसता. लायटींग बी आसता न्ही. सो मम्मी येना की बायक घेवन वयता. आमी कितें पार्किंग बीन आसना. रश आसतलें. सो ताका लागून बायक घेवन वयता. बायक घेवन वचप म्हटल्यार म्हाका टेंशन. केस सगळें वयता मातशें. बरें सोडया आमचे सगळे केस. ओके चल च्या पिता. थोड्या वेळान तुका मेळटा. ओके तो टायम जाला न्ही. सो हांव कॅन्डल बी लावन वयता. रिती थंय लाय. रिती हांगा लायता खंय. तिकडे हांगा म्हणजे असं बस. हांवें न्ही कॅन्डल मोटे हाडला हांवें. पण तितून जायना ते मातशें धाकटे आहा. हांवें मोटे हाडला कॅन्डल. पुरो आनी खंय हांवें कॅन्डल ओके आनीक आसा मेळ्ळे राव. सो हो पळय हो मातसो मोटो आहा. सो हांव लावू ना. तूं मागीर ऑन कर. तुवें येस बरें सनी खंय लावया. तो कॅन्डल न्ही हांगा दवरता. लाय हो कॅन्डल लावपाक हुशार हांव. येस बरें सनी. ओके डन. या बरें चल. हे घे रे मास्क घाल रे. ना मास्क घालूंक जाय. हांव घातला पळय. हांवें घेतला. तुजें मास्क मेळोंक ना म्हाका. ताका टायट कर. आता आमी पावला माला. दाखयता तुमकां. बरें केला न्ही. दाखयता. आनी हांगासर एक हें आहा चर्च आहा. सो हांगासर न्ही एक चर्च आसा. आनी जस्ट तेजे ऑपोजीट न्ही पळयात कितलें बरें केलां. हांगासर चर्च आनी ते सेम टू सेम चर्च थंय केला. आनी क्रिसमस ट्री. आमी पावली कार्दोज वाडो. खबरूच ना आमकां. गोल फिरून लोकांक विचारून अशें पावली आमी. केन्ना येवंक ना हेवटेन.
आणि फुडें न्ही एक चप्पल आसा ते जस्ट ऑपोजीट न्ही एक व्हडलो क्रीप केला. ओके दाखयता तुमकां. एक चप्पल आसा आनी जस्ट तेजे फुडें न्ही हें पळयात क्रीप केला. पण म्हणजे हांगासर अशें पॅक केला न्ही पॅक केला. ओके आनी तो हे वचून मेळना. थंय उदक आसा पळय हांगा दिसता तुमकां. ओके आं ओके आनी मदीं न्ही हांगासर उदक बीन केला आनी ते बरें ग्रास बीन लायला आशिल्ला. हो बरें दिसता. ओके हे पळय काळोख जाला न्ही तितलें क्लियर येना आनी सगळें हांगा पॅक केला. सो जाता तितलें काडलें हांवें. अशें लायटींग बी आसल्यार बरें जावपाचें. अशें उजेड पडपाचें ना. काल फुडें बस. ओके आतां आमी वयता. सो आतां आमी वयता खंय पार्रा वयता आमी. ओके सो आतां आमी पावला इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन पणजी चर्च. सामकें रश हा गर्दी जाला सारकें. हांगा बरें केला पळय. गाडी पार्क करया न्ही. वयर लायटींग पळय बरें केला स्टार लायटींग. हांगा न्ही बरें लायटींग बी केला. तुमकां आयकोंक येता खबर ना खूब ट्राफीक हांगासर. या तेवटेन आनी ते चर्ची कडेन न्ही बरो व्हडलो एक क्रीप केला. चल क्रॉस कर. क्रिसमस ट्री केला पळय आनी वर लायटींग पळयात. ऋतिक हांगा पळय कितलो व्हडलो क्रीब हा. यो यो जितने दूर होंगे पूरा को नॉबीज है ना. नॉबीज जगह का नाम लिखा है. तो आज लोक देखिए कितने सगळे टुरिस्ट चड आहा आनी तुमकां न्ही हांगच्यान दाखयता हांव. सो तुमकां न्ही हांगासर व्यू दाखयता पळयात. बरें अनुक्रीप बरें गेला. क्राउड सॉलिड आहे. पण आम्ही असे फर्स्ट टाइम येला. खंय टायम आसता पप्पाक टायमूच ना. आता येयलात न्ही मेणवत लावया. चल ते येयलात न्ही देवाक मेणवत लायता कॅन्डल. ये ऋतिका लायला. ओके वारो है तानी लागना थे. चल और यहाँ से व्यू देखिए. आता आम्ही पार्रा पावला. ओके हा काडया बरें केला हांगा लागेल. आनी हांगासर पळय कितलें बरें केला. चल रे भितर.
किती पडले वाव रेंजर पडलो मागीर फोटो काडटा मरे राव मस्त राव मोहनी किती बरें केला पळय सांता क्लॉज पडलो तो आसूं हाँ ते मोडले थे थर्माकोल से नीचे तो ये ना थर्माकोल से बनाया है तो एक नहीं यहाँ पड़ला राव मस्त राव वहाँ पे फोटो खींचने के लिए लाइन देखिए लाइन में खड़े हैं हम लोग वीडियो काढू द्या स्नॅपशॉट येते असे बोला मी असे व्हिडिओ ये या ये वाटर है वाटर और वहाँ पे देखिए वहाँ पे ये ना मूवमेंट कर रहे हैं हाँ ते उधर आयला नी हाँ ओके बहुत अच्छे से किया है यहाँ पे यहाँ स्टार पे हाँ वहाँ उदिक पे बरे मुवमेंट आता एक मुद्रा एन्जॉयड ओके ओके तो घरा पावली आम्ही भोवन भोवन ओके आणि बाहेर सामको आज थंड हा बाहेर आणि आम्ही तालीगांव गए थे और पार्रा जो वहाँ पे जो बंगलोज वगैरह थे ना कितने ब्यूटीफुली लाइटिंग किया था ना क्या बताओ इस तरह की घरा वचोंक दिसतालें म्हाका इथंय गे बंगलो इतले फूल बंगलो सजयला इतले बरें केला इतले बरें दिसता बरं की सांगू पार्रा आणि तेवटेन तालीगांव बी तेवटे व्हडले व्हडले बंगलोज बीन सुपर्ब केला आणि क्रिसमस म्हटले की न्ही गोवाच तकले येता पयलीं आनी गोंयान ज्या भाशेन डेकोरेट करता न्ही क्रिसमस टायमार म्हाका दिसना आनी खंय ते करतले गोवा इज द बेस्ट ओके जाले भोवन येयली आमी ओके चलो आतां व्लॉग एंड करया ओके तो चलिए गाइस रितिका पुरो आले रे बायक भोवन भोवन आमकां ते ताळेगांव गेल्ले पळय ते कळकूच ना आमकां तो कार्दोजो वाडो खंय तो कार्दोजो वाडो आमकां ते कळकूच ना आमी सत्ता लास्टाक कोणा विचारले आमी ते सांगले तेणें ओके तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं ये जेवण घे सी जेवण बिरयानी आसा ठीक है बिरयानी आसा कालचे ओके और चलिए आज इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर आई बाय म्हण हो न्हिदलो हय आतां ऐकता हेजे सोबा ना मोबाईल बाय तरी म्हण थोड्या बाय हाय नी बाय बाय हां येदी बाय म्हण हर कुछ दात दाखव पण अरे दात ते हां और एक खुश खबर काल दात पडले जे होय पयर पडले चल बाय म्हण सगळ्यांक बाय बाय गाइस चला